सुरुवातीक आमी गायन घेवया 837 पेज 20. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. इश्टानो, आयज आमी हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसा. भावार्थाची उच्चारणी आमी करतात केरीत भाशेन आमच्या जिविता उद्देशी, कित्याक आमकां भावार्थ आसा की देव आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान साबार देणी वतयता म्हणून. आनी केरीत भाशेन ह्या बागेवन आंतुनी उद्देशी ताच्या पांयां सुरशी आमी येता, ताचे लागीं मागता आमची विणवणी देवा तूं मानून घे म्हणून. आनी ह्याच मनान जरी तर भावार्थान आमी आयल्यान तेच भाशेन कुशालकायेन आयल्यान देवाक आर्गां दिवन. आनी आयज हांगासर आमी एकठांय जाल्लीं आसतना देव आमकां दर एकल्याक उगडास करता. आमी सगळीं फामील, आमी जेजूची भाव भयणां. जेन्ना आमी देवाची आज्ञा पाळटा आमी सगळीं ताची भाव भयणां, एक फामील आमी जाता. पूण जायते पावटी घोडी देवाची आज्ञा आमच्या जिवितान पाळूंक घोडी आमी फाटीं उरल्यां जायत, घोडी हांव चुकलां जायत. ह्या वेळार देवाचे बोगसणे मागुया. काळजांत हांव दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणी म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार ना. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. ह्या वेळार आमची देसावां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचे देसाव भलायकी मागचे खातीर शिवोली युनियन लंडन जे वांगडी आसात ते भेटयतात तांचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन आमचे मदें जायते जाण आपणाच्यो गरजो घेवन आयल्यान. कोण पिडींत आपणाक भलायकी सोदतात, नोकरी सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशेतात, जिविताचे सांगाती सोदतात आनी वेगवेगळे आपले फामिलीचे, आपले घराचे, प्रॉपर्टीचे प्रश्न घेवन आयल्यात आसतली.
जावं हांगासर येवन आपली दुकां घुडयतात आसतील, आमी आमची मागणी देवाक उबारता तेन्ना ह्या आमच्या भाव भयणीचो आमी गुडास करुया, एकामेका पासत मागुया, सुजमून घेवया आमी सगळी एक फामील म्हणून. आनी तेच भाशेन बागयोंत आंतोनीच्या आनी कॉज्मी आनी दामिया हे बागयोंताच्या हातान घालून आमची मागणी देवपाक ह्या वेळार आमी उबारुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत आसतना सोपून प्रिती मोगाची वाटेन मुखार सरून तुज्या राजाचेरूच आपलें ध्यान मन दवरून बागयोंत आंतोनी तेच भाशेन कॉज्मी आनी दामिया ह्या बागयोंतांक तुवें आपयलें. हीच मोगाची वाट धरून संतोश बरीत काळजां फुडें वचून ताचे विणवणेन आमकां धीर दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जपता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. एज्रसाच्या पुस्तका वेले वाचप. डायरस राजान एफ्रेताचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्यांक अशें बरयलें. जुदाच्या अधिपतीक आनी जिदेवाच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदले सुवातेर देवाचें मंदीर ताणें बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जिदेवाच्या जाणट्यांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. हे लोकांची मजुरी रोकड्या रोकडी आनी चुकोय नासतना राजाच्या येवजणेंतल्यान फारीक करची. ही येणावळ एफ्रोताच्या पोलतोडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दोण. हांव डायरस हें फर्मण परगट कोत्तां. तें आसा तशेंच पाळचें. आग्विया प्रवाद्यान आनी जाकर्येसान योदाच्या पुतान दिल्लें दिराण. जुदाच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकुमा पोरमोणे आनी सायरस आनी दायरस हाच्या फर्मोणा पोरमोणें सगळें बांदप ताणें सोंपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदून तयार जालें. दायरुसाच्या राजवडकेच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायलितांनी याज्ञिकांनी लेवितांनी आनी परदेसांतल्या उरलोल्या खुशालकायेन ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पणा सुमयार ताणें 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या पातका खातीर फारीकपणाचें बलिदान कोशें. इस्रायलाच्या 12 कुलां पोरमोणें 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोइजेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा तशें जेरुजाल्यांत देवाच्या मंदिराचे सेवेक आपले वर्गा पोरमोणें ताणें याज्ञीक नेमून दवरले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसांतान परतून आयलोल्यांनी पास्काची परब संभरमली. एकूच मनीस जाल्ले परी लेवितांनी आपणाची शुद्ध केली. ते सगळे नितोल आसले देखून परदेसांतान आयिल्ल्या खातीर आपल्या सांगाती याज्ञिकां खातीर आनी आपणाच्याच खातीर ताणें पास्काचें बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जाबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जाबाब.
सोर्वेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया मजबूत एकूच बांदावळीचे अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें थंयसर कुळां चोडून येतात सोर्वेस्पोराची कुळां ती साबाब सोर्वेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया तुंय सोर्वेस्पोराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो थंयसर मांडल्या मुनसुबेचो सोदऱ्यो दाविदाच्या घराण्याच्यो सोदऱ्यो साबाब सोर्वेस्पोराच्या घरा संतोषान वचुया शुभ वर्तमानाक आमची कालचां मनां तयार करूंक उबी रावया Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोमिया जेजू मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोरलीं लोकांची खेट आसली देखून ताचे चडशी तांकां लागीं येवंक जायनासली कोणें ताका अशें सांगलें तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तींच म्हजी आवय आनी म्हजी भयण जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो ओल्ड गोवा जोरीतोर आमी पावल्यान जाल्यार थंयसर जायत्यो इगर्जो पळोवन आमी खुशाल जातात आनंदान भरतात अशें म्हणटात आदी थंयसर 20 अश्यो व्हडल्यो इगर्जो आसल्यो आतां 10 देखून नात आनी तशेंच जेन्ना ह्या सुवातेर आनी गोंयांत जायत्यो धार्मीक संस्था भितर सरल्यो आपल्यो इगर्जो ते बांदूंक लागले हेच भाशेन आगुस्तिने संस्थेचे पाद्री जेन्ना भितर सरले तांणी एक थंयसरली दोंगुल्ली विचून काडली ओल्ड गोवा हे दोंगुल्लेक मोंत सांत होली हिल म्हणटात सांता मोनिका आसा थंयसर आनी आगुस्तिनीन पाद्रीनी एक इगोर्ज बांदूंक सुरू केलें 1509 आनी 7 वर्सां ते 1602 वर्सां ही इगोर्ज तांणी बांदली आनी ती आ लेडी ऑफ ग्रेस हिका भेटयली अशें म्हणटात आगुस्तिनियन पाद्री संस्थेच्या पाद्रींचे अश्यो 3 व्हडल्यो इगोर्जो आसल्यो पुराय संवसारांत आनी तांदूंतली एकली इगोर्ज थंयसर बांदलेली ती इतली व्हडली वरिश्ट सारकी 4 टावर आसले तिका तोर आसल्यो इगोर्जे भितरूच 8 असलीं कपेलां आसलीं थंयसर आल्तार आसले आनी पाद्री थंयसर मीस करताले इतले व्हड आल्तार थंयसर आल्तारांक जे डिजायन आसले नाक्षीबोर देखून सुवात नासल्यो इतले थंयसर भितर डिजायन आसले बऱ्यो वस्तूंनी ती नेटयल्ली इगोर्जी सायडीन कोयन तांणी बांदलें आनी हे कोयन 3 लेवलान ते बांदलें अशें म्हणटात साबार कॉरिडोर ते कोयतान साबार व्हडली जेवणां वस्त्रे रिफॅक्टरी व्हडली इन्फर्मेरी जी बरी ना जाता थंयसर धरून कितलेशेच रूम आनी हे भाशेन हे व्हडली इगोर्ज कोयेंत तांणी बांदली अशें म्हणटात जें बांदता तेन्ना तो आर्किटेक्ट भायलो आसलो ही वरिश्ट इगोर्ज रुंद आनी व्हडली म्हणून बांदता तेन्ना वयलो वॉल्टूच पडलो खाला आनी ताणें चॅलेंज कशी घेतली हांव बांदतलोच आनी ताणें इतली गोट ताणें बांदली ताणें म्हणलें खंय म्हज्याच पुताक हांव दवरतां तुमी जाता तितले कॅनन मारात भायले फार सोडात कॅननाचो आनी ही इगोर्ज मोडची ना इतली गोट ती आसली पूण कितें जालें काय
1835 वर्सां जेन्ना पुर्तुगेज सरकारान सगल्यो धार्मीक संस्था गोंयांत आसल्यो तांकां गोंय सोडून वचूंक लायलें आनी आगुस्तिनीन पाद्री जे थंयसर रावताले ते गोंयतात आनी इगोर्ज सांबाळटाले तेवूय गेले. आतां येदी व्हडली इगोर्ज कशे भाशेन सांबाळटले तेन्ना सरकारान पुर्तुगेज सरकारान म्हणलें इगोर्जींत आसा तितले आर्टिफॅक्ट पावणेक घालुया आनी ते दिवया आनी हे भाशेन ते इगोर्जींतल्यो वस्तू जायते कुडेन गेल्यो. ते इगोर्जेची गांठ पणजेचे इगोर्जेन गेले आनी थंयसर ते आजून देखून आसा आनी इगोर्जीचें जायतें विकलें. चेवडा कितें जालें आतां येदी व्हडली इगोर्ज कोण सांबाळटलो चल पाटोस आमी उक्तो करुया आनी पावसाचें उदक भरोवन ती उंट्यो भिजल्यो आनी सवकास सवकास उंट्यो कोसळोंक लागल्यो. शेकी 1931 वर्साक इगोर्जेचो फुडो आसलो फासाद आसलो तो पडलो आनी आयज उरलां तें फक्त व्हडली तोर ती टावर जाका आमी म्हणटात सगळीं टावर ऑफ सेंट आगास्टीन ओल्ड गोवा आसा तो. आनी 1986 वर्सा इतले व्हडले इगोर्जीक पळोवन ही सायट पळोवन युनेस्कोन तिका वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हूण परगोटली आनी तिचो आतां सांबाळ करता ASI. ती सुवातेर आमी सगळीं पावल्यांत आसतलीं. कोणूय पावलो जाल्यार आयज जरी तो तितलें ना तो फकत टावर आसा आनी उरलेल्यो कांय उंट्यो आसात पूण इतल्योच पळोवन आमकां हाय जाता येदी व्हडली इगोर्ज आसली जाल्यार काय बरें जावपाचें. कित्याक मोडली काय ती कित्याक अशी भाशेन ताची परिस्थिती पावली काय कित्याक काबार जाली काय हाय जाता. हांव हें कित्याक सांगता इश्टानो हेंच इज्रायल पोरजेक कळ्ळें. आमचे लागीं जरी तर जायत्यो इगोर्जो आसात आनी एक इगोर्ज म्हणल्यार येदी व्हडली इगोर्ज म्हणल्यार सोबीत सुंदर आसली ती म्हणल्यार आमकां हाय जाता पूण इज्रायल पोरजेक एकूच देव मंदीर आसलें आनी जे दाविदाच्या पुतान जो दावीद राजा ताच्या पुतान सलोमोन राजान तें बांदलेलें सारकें भांगरा शिंगरांनी नेटोयल्लें बरें सगलो लोक त्या देव मंदिरांत येतालो जेरुसलेम आनी 587 वर्साक BC तेन्ना नेबुकाडनेजार दुसऱ्या ह्या राजान बाबिलोनाच्या तें मोडून उडयलें गोट्टान केलें तातूंत आसलें भांगार शिंगार ते घेवन गेले आनी हेच इज्रायल लोकांक जुदेवान निर्वाशी करून एक्झायलान व्हेले. गुलाम कशें तांकां एक्झायलान व्हेले. पयले सुवातेर जुदेव लोक इज्रायल पोरजां दुखोवली तांकां गुलाम कशेंय व्हेल्यान. दुसरे सुवातेर तांच्याच गांव घरांतलीं आतां तांकां काडून दुसरे कडेन व्हेल्यान गांव गोरूय ना. तिसरे सुवातेर तांची भांगाराच्यो वस्तू बऱ्यो बऱ्यो नाजूक वस्तू हे घेवन गेले म्हणून आनी चडांतली चड दूख आयली जेन्ना तांचेंच देव मंदीर जें एकूच आसलें तें तांणी घोट्टान कडून उडयलें म्हणून. कित्याक जेन्ना हें मंदीर मोडलें तांचो भावार्थ मोडलो. कित्याक मंदीर आसलें तांची आयडेंटिटी अस्मिताय तांच्या भावार्थाची थंयसर येवन ती देवाक मेळटाली देवाचें आसणें आसलें थंयसर येवन भेटयतालीं ती आनी हें सगलें एके घडयेर नाच जालें आनी देवान हें पळयलें इज्रायल पोरजां दुखोवल्या कोंतवल्या बाड्या एक तांचें जिवीत सारकें कोडू जालां म्हणून. आतां जरी तर पास्ट वायट राजा उपरासलोले देव बरे राजा विचून काडटा आनी तातूंतलो म्हणटा तो सिरूस राजा पेर्सियेचो आनी दारियूस राजा. बाबिलोनेचेर आक्रमण केलें पेर्सियेच्या राजांनी आनी ते जैतिवंत जाले आनी जैतिवंत जावन हो सायरूस राजा जो बरो राजा आसलो पेगन तो विदेशी तो पूण ताणें इज्रायल पोरजेक परवानगी दिली वचात तुमी तुमच्या गांव घरा वचात तुमचें देव मंदीर तुमी बांदात आनी तो फांड करूंक लागलो. ताणें आदार दिलो. जायतीं वर्सां सोरोन गेलीं जावंक ना तें आतां दारियूस राजा येता दारियूस पयलो राजा येता तो दिता पयशे तुमी बांदात. आयज असलें जाता काय ना कोण करचो ना दुसऱ्याचें देव मंदीर पूण ताणें केलें आनी कित्याक केलें देवान ताका विचून काडलो. जरी तर असले राजा असले जे गोट्टान करून गेले देवान असले राजा विचून काडले जे पोरजेक आधार दितले मेकळी करतले आनी हे देव मंदीर बांदून आनी त्याच संदर्भान आयचें वाचप आमकां दिसून येता. देवान कांय फुडाऱ्यांक विचून काडले जेरुबाबेल एजरा जाचे पुस्तकांतले आमी वाचलां आयज आनी नेहेमिया हांच्या फुडाराकाल आनी कांय राजांच्या आदारान जावं तो सिरूस राजा पेर्सियेचो आनी दारियूस राजा तांणी आदार दिलो हें परतें देव मंदीर बांदूंक
आनी उपरांत हेरोदूय हें देव मंदीर नेटयतलो जें जेजू वेतालो जेरुजाल्यान देव मंदिरांत तें दुसरें देव मंदीर पयलें देव मंदीर मोडलेलें पूण हें आतां दुसरें देव मंदीर जें बरें बांदलें एके भाशेन तें मोडलोलें थंयसर मोडोनूच दवरूंक ना देवान आदार दिलो हे पोरजेक हें परतें मोडलेलें देव मंदीर बांदात पूण तें देव मंदीर दुसरें देव मंदीर सेकंड टेंपल ऑफ जेरुसलेम तें उरचें ना कित्याक उपरांत 70 AD रोमकार आक्रमण करतले जेरुसलेमाचेर आनी तेंवूय देव मंदीर मोडटले आनी आयज तें देव मंदीर ना फकत थंयसर एक मेळटा ती म्हणल्यार एक व्हडली उणोट जाका म्हणटात वेलिंग वॉल ती चुरली पूण देवान फावो त्या वेळार कांय मनशांक हात्यार कशी विचून काडले हें मोडलेलें देव मंदीर बांदूंक कित्याक देव मंदीर हे पोरजेचे एक अस्मिताय आसली आयडेंटिटी आयज तेंच आमकांय बी जाता आमकां देव मंदीर ही आमची इगोर्ज ही फातरांनी बांदलेली इगोर्ज आनी आमी जाणात हांगासर देवाची आसणी आसा आनी त्या पासत पाद विगाराचें देखून मोन ही बरी साफ दवरूंक मांडावळ सांबाळूंक आमच्यो ओल्यो सोत्र्यो भायर दवरूंक सफाय दवरूंक कित्याक हांगासर बरे भाशेन ती नेटोवंक कित्याक हें बेश्टें गोर न्ही चालतें गोर न्ही हांगासर देवाचें आसणें आसा हें देवाचें गोर इगोर्ज देवाचें मंदीर हें खास गोर आनी त्या पासून आमी ताची काळजी घेता आमी कशेय भाशेन व्हरोनात जे भाशेन आमकां आसा दर एकल्याक जे देव मंदिरांत येता तांकां जबाबदारी आसा ह्या देव मंदिराची सांबाळ करूंक कित्याक हें देवाचें हांगासर आसणें आसा देव हांगासर रावता आनी त्या पासून आमकां कितेंय देव मंदिराक जालें रोखडीच आमी आबूज जाता इगोर्ज बंद जाली आमी आबूज जाता इगोर्जें कितें जालें रोखडीच आमी येता ना कित्याक ही आमची आयडेंटिटी आमकां भावार्थ हांगासर मेळटा आमचो भावार्थ ह्या घरांत आमचो भावार्थ शिमता ह्या घरांत आमचो भावार्थ आमी भारतांत वाडूंक हें घर आमकां आदार दिता जें देवाचें मंदीर आनी ह्या पासत इगोर्जेक देव मंदिराक आमकां जायतो मोग आसा ताचो आनी आमी सांबाळ करतात ही बरी खबर जरी तर आमी ह्या फातरांनी बांदलेल्या देव मंदिराचो सांबाळ करतात ते नेटयतात आनी तें दवरतात मोडलोलें देखून दूख जाता जायते आमच्या भारतांत देखून कितलीं देव मंदिरां आयज मोडटात आनी आमी जाणात कोण मोडटात ते दूख जाता आमकांय बी कित्याक मोडटात काय म्हणून आनी आमी सांबाळ करतात पूण आयज असलीं जायतीं मंदिरां मोडत आसात आनी हांव खबर करिना फातरांच्या मंदिरांची कसल्या मंदिरांची तर पयली सुवातेर कुडीच्या मंदिरां मोडत आसात आमची फामील एक मंदीर मोडत आसा आमचो समुदाय देवाचें मंदीर मोडत आसा आमी इतलें व्हडलें नेटयलें पूण आमच्यो कुडी आमचे फिरगोजेच्यो समुदाय आमचे कुटूंब मोडत वेतात जाल्यार उर्त आसा काय जे भाशेन आमी फातराची सांबाळटात हिवूय मंदिरां सांबाळूंक जाय आमच्यो कुडी इश्टानो बागेवन पावलो म्हणटा आमच्यो कुडी देवाचें मंदीर पवित्र आत्म्याचें मंदीर तें आनी ह्या पासून ही कूड हें मंदीर केन्ना मोडटा जेन्ना हांव पातकांत पडटा कोण सांत न्ही आमी सगळीं वचूंक आनी आमी पातकांत पडटात पूण देव हें मोडलोलें मंदीर तशेंच मोडोन दवरूंक सोदिना पूण तें बांदूंक आमकां हुस्कायता आनी कशे भाशेन आमी बांदतात जेन्ना आमी कुडीन मोडटात तेन्ना हें मंदीर मोडटात तेन्ना पातकांत कुमसार देवान व्हडलो कुरपेचो साक्रामेंत दिल्लो आसा पूण आयज ह्या साक्रामेंताची आमी बेपर्वा केल्ली आसा एक सादें उदाहरण आमच्या घरांत कितले साक्रामेंत आमी घेतात जावं आमची भुरगीं कुंपण्यां घेतात क्रिज्म घेतात आवय बापूय कशे मनान मुखार सोदतात काय कुमसार जावं बाबा म्हजें भुरगें साक्रामेंत घेता चल हांव वेता हांव कुमसार जातो ना आवय येता फोर्स कोत्तात म्हणून कित्याक कुमसार घडोवन हाडटात म्हणून आवय येता कुमसार जाता बापूय हांव जायना तूं जा हांवें तितलीं पातकां करूंक ना हांव कुमसार जाता म्हणल्यार हांव खंयच्या एक बांदार वेतलो थंयसर कुरीस आसा जाल्यार सांगतलो डायरेक्ट सांगता हांव देवाक कित्याक देवाक हांवें बोडसाण घातलेलो आसा ना कुमसाराची बेपर्वा इश्टानो देवान व्हडलो साक्रामेंत दिल्लो आसा जितले फावटी हांव पातकांत पडटां ही कूड हांव मोडटां हें मंदीर हांव मोडटां पूण देव म्हाका आदार दिता कुमसारा उद्देशीन तें बांदून हाडूं पुरेपुणी जाता काय काजार जातात फामील सांगाता येवन कुमसारान वांटो घेतात काय
कुमसार जावन काजाराचो साक्रामेंत बरे भाशेन समोर उमतात काय ना आमी सगळे बायली पाटी हें तें तयार करतलीं पूण कुमसाराक येवन हें मोडलेलें मंदीर बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करतात काय वो हांवूच एके फावटी कारण जाता दुसऱ्याच्यो कुडी मोडूंक दुसऱ्याचें मंदीर मोडूंक जावन ते उतरांनी तांचें नांव पिड्यार करून तांची तांकां बेमान हाडूंक वो म्हज्या वायट कुरण्यांनी तांचो मान आबरू उबोवंक कितल्या जाणांची मंदिरां घोडी हांवें मोडल्यात जायत आनी हें चालूच आसा जावं तीं भुरगीं तरणाटीं वाडलोलीं आयज देव आमचे लागीं मागता जे भाशेन आमी मंदिरां बांदून हाडूंक आनी ताची सांबाळ करूंक काळजी घेतात हेवूय मंदिराची आमी काळजी घेवंक जाय सगलीं आमी पातकी पूण देवान आमकां उपाय दिल्लो आसा कुमसाराचो साक्रामेंत दुसरे सुवातेर आमच्यो फामिली आयज इश्टानो आमच्यो फामिली मोडलेल्यो आसात आ फॅमिलीज आर ब्रोकन भुरगीं आवय बापाय लागीं उलयनात आवय बापूय भुरग्यां लागीं उलयनात गोरकार गोरकांनी लागीं हे भाशेन चालू आसा भाव भयण एकामेका लागीं उलयना दुरीग मोडलें रोखडेंच आमी बांदतात कित्याक आवय कोणू भितर सरत एनक्रोच करीत हें करीत पूण कितलीं वर्सां जालीं कुटूंब मोडलेलो आसा तो केन्ना भरतलो काय केन्ना बांदतलीं काय हांवें म्हाकाच पयले सुवातेर प्रश्न करून आनी केन्ना घडटा कुटूंब केन्ना मोडटा जेन्ना देव कुटुंबांतलो भायर सोदता देवाक आमी काडटात भायर उडयतात तेन्ना कुटूंब मोडटा आनी तो तसोच सोदता आयज जेजू म्हणटा जे कोण म्हजें उतर सांबाळटात ती म्हजी भाव ती म्हजी भयण आमी आमचें कुटूंब देवीक कुटूंब करूंक गरज जेन्ना आमी देवाक आमच्या कुटुंबान परतो हाडटले कितें किजील जालें आमी कोर्टान धांवतात हांगा थंयसर जाता केन्ना आमी देवा सोशी येता एक गोरकार गोरकान कशी कितें किजील जालें ओ विस्वासी प्रश्न आयले कितें तरी जालें हांव देवा सुरशी येता काय देवा लागीं मागता काय देवा हें अशें जालां देवा म्हाका मातशा जायत एक असोकताय येयल्ली आसा हांव दुसऱ्याचेर नदर दवरतां दुसऱ्याचे वस्तुरेचेर दुसऱ्याच्या गोरकाराचेर नदर दवरतां म्हाका तूं आदार दी म्हज्या कुटुंबान म्हज्या काजारी जिवितान विस्वाशी हांव देवा लागीं मागता काय आमी हांगा थंयसर धांवतलीं पूण होच देव आमकां आदार दिता आमचे मोडलोले कुटूंब सांबाळूंक ते बांदून हाडूंक आनी हें केन्ना जातलें जेन्ना आमी काडून उडयल्ल्या जेजूक देवाक परतो आमी कुटुंबान घेवन येतले तेन्ना आनी तिसरे सुवातेर आमचे समुदाय जे आयज मोडलोले आसात आयज आमी क्रिस्ती समुदाय क्रिस्ती मोन म्हणल्यार आमी बावतिजमांत सगलीं एकामेकाची भाव भयण जातात पूण आयज जोरी तर पळोवंक गेल्यार क्रिस्ती समुदाय चड फुटलेलो आनी मोडलेलो आसा दुसऱ्याचें तें मजें करून दुसऱ्याक त्रास दिवंक दुसऱ्याक सारकें कोश्टावून आयज समुदाय खंयचो एक देखून समुदाय जो गोट आसा तो दिसती पळोवंक खंय ना खंय तरी किजिला आयज हांव म्हणटा हांवूच सारको पूण हांवूच वायट करता पूण हांव म्हणटा हांव करता तें सारको ना अशें जायना इश्टानो आनी हाकाच लागून आमचे कुटूंब मोडलोले अशे शेंकडे जाले हे समुदाय कुटूंब आमचे मोडलोले आसात आयज देव आमचे लागीं मागता मोगाची मनशां आमी जावं आयज जांचो आमी उगडास करता बागेवन कोजमी आनी दामयो हे जोडे भाव जांकां देवान गिन्यान दिल्लें एक गूण दिल्लो बरे गिन्यानान आसलेले ते दोतोरपण शिकले ते ओकोत शिकले ते आनी तांणी कितें केलें देवाचो तांकां जाय तो मोग आसलो जेन्ना ते कोणूय पिडयेन पडले जाल्यार तांकां ओकोत दिताले जाल्यार तांचो परामोस कोत्ताले जाल्यार ओकोत लायता तेन्ना ते मागणें करून लायताले ना बेश्टेंच ओकोत लायलें लेप काडलो ना मागणें कोत्ताले जायती जाण म्हजो जेन्ना पांव टीस जालो ओकोत लावंक आयली तिवूय मागणी कोत्ताली हेच भाशेन हेवूय बी म्हणल्यार देवाच्या आदारान तुका हे पेकोडी मागतात आमी आनी लोकांचे कांय घेनासले ओकोत देखून दिताले जाल्यार फुंकिया तांकां कोत्ताले आनी लोकांचे काळीज मन बदलताले हे कसले मनीस हे कसले देवाक मानतात आनी लोक जो विदेशी आसलो दुसऱ्या धर्माचो आसलो ते जेजू क्रिस्ताक आपणावंक लागले आनी हे भाशेन बोरे कोरणे उदेशी मोगा उदेशी ते कितलेच जाणांक जेजू दिवंक पावले बावाट दिवंक पावले आयज हांव म्हज्या कोरण्यांनी उतरांनी जेजूक दिता आनी समुदाय बांदून हाडटा काय आयज इश्टानो आमचे इगोजूच सांबाळ्यार पुरो ना आमचे कुटूंब आमी आमकांच आनी आमचे समुदाय बांदून हाडूंक गरजेचें ही कितली व्हडली बरी सोबीत सुंदर इगोर्ज दिसून पूण ते इगोर्जेचे कुटूंब जोरी तर मोडलेले आसात समुदाय जोरी तर मोडलेले आसात कितें तरी उणें आसा
आयज जे भाशेन देवान आदार दिलो इस्रायल पुर्शेक मोडलोलें तें तशेंच दवरिनाकात. हांव तुमकां आदार दितां तें बांदून हाडूं. देव आयजूय बी दर एकल्याक आमकां बांदून हाडूंक आदार दिता. पयले सुवातेर आमचें जिवीत जें मोडलोलें आसा पातकाक लागून देव आमकां आदार दिता. कोण भाग्यवंत म्हूण सजमो नाकात. आमी सगलीं पातकी आनी देव आमचे असोकताय जाणात. देव आमकां आदार दिता. आमचे कुटुंबूय मोडलोले आसात. आर फॅमिलीज आर ब्रोकन एंड गॉड इज द हेल्प. तो आमकां आदार हे कुटुंब बांदून हाडूं आनी आमचे समुदाय बी ज्यो मोडलेल्यो आसात तोच देव आमकां आदार दितलो बांदून हाडूं. हीच कृपा दर एकल्याक मागुया. सगलीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडारी आपल्या आपोवण्यांक विस्वासी रावून जेजूचो वार उर्बेन फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. समाजान जायतो लोक वायटाक बळी पडून जिविताचे वाटेर घुसपल्लीं आसात. तांकां जेजूच्या मोगाचो अनुभव मेळून म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. आयज भाग्यवंत आंतोनीचो दीस भोगतीन पाळटना आनी सगल्यो आमच्यो गरजो ताचेच मोजोतीन देवा मुऱ्यान उबारतना आयचे इंतेसां भेटयलां शोलेम युनियन लंडन ह्या वांगड्याच्या कुटुंबाचेर सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणी करता तुका. दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सबाब दिला. सबाब सांगली जिविताचो, मोगान केले भेटवणेचो. बाबा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत मोगता. बाबा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत मोगता. बाबा समोर दिले जिवीत, ताच्या सुत्रार बांदून हाडून. हेच भेटवणी जेजू वरवीं, आत्म्याचे मोल आमचेर देंवता. बाबा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत मोगता. बाबा तुजे उतर मानता, मोगान तुका जिवीत मोगता.
सोगली उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दोसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे अनेक पवित्र सभेच्या आदमाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सोर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागयून आंतोनीचो तेच भाशेन कोजमे आनी दामियांच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेलें आमचें काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपा दी क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमची सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काड जावपारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेय सुगुणाच्या मनशांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय तुज्या विस्वासी मोगाच्या तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसात आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरीन देखून सगल्या देवतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Sorgi tuka soy Sorvesporaci na vieta Pakasoy Sorgi tuka soy बापा खरोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोस्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पोरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगो पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कुरात सगळीं उबी रावया बावार्थाचो गूड पोरगो टुया Tuja kursani podorshi hoda Gorvi tu venaka Sodoili somya Samsaracha Survondara Amshi sorvodko बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुवर्णची खाल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की प्रितमेचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडो पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समोर ओंपतात कोण पिडींत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याच्या देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात वेगवेगळ्यो आपले प्रश्न घेवन आयिल्ले आसात तांची दया कर म्हणून मागता हांव कुंवार मारी देवाची माय सांगाती
बागेवन धर्मता बागेवन कोजम्यान दम्या बागेवन तांतून आनी सूर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीर धरून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर मातशें नोत्रेकता तूर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळताची दिश्ट घाल आनी जी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ सो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सोव्यां आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्यांत म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कूड शेव मेरेन सगल्यो उबी रावतल्यो ओन्ली दोज हू आर बॅप्टायज्ड इन द कॅथलीक चर्च एंड आर इन कम्युनियन विथ द कॅथलीक चर्च मे कम फॉरवर्ड टू रिसीव होली कम्युनियन खोमयांच्या वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47
आमची काळीज उद्रेका देवा उद्रेका आमचो आत्मो दानेला देवा दानेला आमची काळीज उद्रेका देवा उद्रेका. प्रार्थूया. मोगाळ आणि विस्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोडान बागेवन आंतोनीची तेच भाशेन कोजमे आनी दाम्यांची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलाय ते आमचे पवित्रतायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तूं सोपुनायक पावय. ह्या मागता जपता जेजूचे नांवी. गेल्या मुगडारा दीस तुमचें दोरूम दान जालें 50,340 रुपया. तेच भाशेन इगोजींतल्या इमाजींतलें तुमचें दोरूम दान आयलां तें 24,040 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचे देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर साक्रिस्तीन वो कॉरिडोरान थंयसर कुमसो दवरीन तो आसतलो. तुमच्यान वचून थंयसर कुमसार जावं येता. सुरवेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पुदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली वेजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मौन जाणवाय, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेंत आयिल्लो तोच बाडूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसून येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोंत हातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी खुंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जीव सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलून तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती खोर.